बाणावले आणि कोलवा वाठारांत बेकायदो देरयो आणि बैलांच्या झुजाच्यो घडणुक्यो वाडत असताना कोलवा पुलिसांनी आता अशा कारवायांचेर कारवाय करपा खातीर एक खाशेलो पंगड तयार केला। फक्त आयोजकांचेरूच न्हय तर ह्या कार्यावळीन वांटो घेवपाक बैल हाडपी लोकां आड खर कारवाय करतले अशें कोलवा पुलिसाचे निरीक्षक विक्रम नायक हांणी सांगले। बेकायदो एकठांय येवप आडावपा खातीर आणि कायदो आणि सुवेवस्था सांबाळपा खातीर पुराय वाठारांत पुलिसांची पाळत चड वाडयल्या। फुडल्या कांय दिसांनी देखरेख चालूच उरतली अशें अधिकाऱ्यांचे म्हणणें आसा। कितल्यो केसी रजिस्टर केल्या बुल फायटाच्यो आणि कितले बुल अटॅच केल्ले आसा? जशें जशें आमकां इन्फॉर्मेशन येयल्ली आसा की बुल फायट इज गोईंग ऑन, पुलीस स्टाफांनी जेन्ना प्रेझन्सान जेन्ना तांकां बुल दिसले आसा तेजेर आमी इमिजिएटली एनिमल क्रुएल्टी एक्टा प्रमाणे केस रजिस्टर केल्ली आसा, बुल अटॅच केल्ले आसा, लोकांकूय अरेस्ट केल्ले आसा। एज ऑफ नाव कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर क्रुएल्टीचेर भरपूर केसी रजिस्टर केल्ली आसा आनी त्यो ऑन प्रायवेटीचेर इन्वेस्टिगेशन करून त्यो केसी चार्जशीट केल्ल्यो आसा। एक दर्यो जावपाच्यो बंद उडयल्यो आनी अश्यो केसी जाता आनी खुबशे रस्त्यार येतना वयतना दर्याचे जे रेडे आसा ते खंय खंय दवरलेले दिसता। हाचेर तुमचें आतां फुडले स्टेप कितें आसा? हय, दर्या बद्दल एज रिगार्ड्स टू द बुल फायट, whenever we receive any information from any person without wasting delay or time, we are deputing our staff. So SHOs, ESIs, plus in addition to that, आमच्या SP सिद्धांत सर, SP संतोष देसाई सर ऑलरेडी गिवन मी एडिक्वेट स्टाफ, जो आमकां सफिशियंट स्टाफ आसा तो आमकां तेणें प्रोवायड केल्लो आसा ताकी ह्यो दर्यो जावपाक जाय। आनी जे ग्रावंड्स जे आसा ज्या बेसीचेर ह्यो दर्यो जावपाक शक्यता जी आसा त्या थोड्या ग्रावंडाचेर आमी ऑलरेडी स्टाफ डिप्यूट केल्ले आसा, मॉर्निंग टायम आनी इवनिंग टायम ऑल्सो। एंड त्यो दर्यो स्टॉप करपा खातीर एंड अवॉयड करपा खातीर आमचे प्रयत्न चालू आसा। तर रस्त्यार बैल बीन रेडे बीन दवरलेले आसता तांकां कितें एक्शन दिल्लें? हय, केन्ना केन्ना आमकां दिसता की रस्त्यार बुल भोंवतले दिसतात आनी सो थोडे लोकल बुल आसतात, थोडे लोक म्हणटात की हे दिगेचे बुल। सो अकॉर्डिंग टू दॅट आमी ते बुल म्हज्या एरियेन जे बाणावली मार्का म्हसोट्टा सरनापाटणच्या एरियेन जे बुल जे कोणा कडेन आसा दॅट वी हॅव आयडेंटिफायड आनी अकॉर्डिंग टू लिस्ट हॅज बीन प्रिपेर्ड एंड वी हॅव ऑलरेडी दॅट लिस्ट अलॉंग विथ आवर सबमिशन्स टू तेंचे इन्स्पेक्शन जावचें, तेंचे व्हेरिफिकेशन जावचें आनी हे बुल सीज जावचे वा आमी ऑलरेडी गॅजेटेड ऑफिसराक आमी ऑलरेडी लेटर मूव केल्ले आसा, लेटराक मूव केल्ले आसा, डेप्युटी कलेक्टराक मूव केल्ली आसा आनी अदर कन्सर्न ऑथॉरिटी आनी हे सगळें आमी मूव करून आतां तेजेर आमी कितें एक्शन घेतलें तें हातूंत आमी कळयता। दर्याक जे बुल भोंवता ते मोस्टली टॅगिंग केल्लें नासता, तांकां रजिस्ट्रेशन नासता तेंचें, सो तशें बुल बीन मेळ्ळे जाल्यार तुमी खंय धाडटले गोशाळेन? तशें जर बुल तेज्या पयलीं अशी टीम वेटर्नरी देन एनिमल हजबंड्री देन पुलीस स्टाफ ऑल कन्सर्न ऑथॉरिटी इन रिस्पेक्ट फॉर द इलिगल बुल फायट तेज्या खातीर ऑलरेडी टीम काम आमचें स्टार्ट केल्लें आसा, टॅगिंग चालू जाल्लें आसा। जे कोणाक टॅगिंग जाल्लें आसा तें टॅगिंग आमचें बेगींतल्या बेगीन जावन ती कारवाई आमी करतले। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।